तुमका सांगला ना तेंच्यांनी तुका ती सांगता सांग तांकां तुका तुमका कळून कळना सेक्रेटरी आयज तुमकां मेळोंक गेल्लो कितें सांगलें तुमकां तेंच्यांनी एक्झॅक्टली अश्युरन्स दिला 100% आमकां रिइन्स्टेट करता म्हणून अशें एक्चुली आमकां सीएम सरानूय सांगिल्लें 1.5 म्हयनो पयलीं सीएम सराच्या विश्वासाचेर आमी 1.5 म्हयनो घरा रावली कांयच जायना म्हणून आमची येवपाची परिस्थिती येयली न्ही ताका लागून आमी हांगासर आयली खंय तरी आमचे खंय तरी दखल घेतलेली जाल्यार आयज आमी हांगा पर्यंत पावचीच नाशिल्ली आमचें अशें एकूच म्हणणें आसा जो पर्यंत आमकां अश्युरन्स न्ही कितें तरी एक रिटर्न प्रूफ येयना की बाबा तुमकां कितें घेता ओर कितें करता तो पर्यंत आमी स्टॉप करपाना लास्ट टायम तुमी सीएमाच्या बंगल्याचेर जेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना तुमी कित्याक फाटीं घेतलेले एजिटेशन तुमचें घेवना तेन्ना आमचे डिमांड्स जाले न्ही फुलफील तीन डिमांड जे आमी घातलेले ते 3 डिमांड फुलफील जाले सो प्रोटेस्ट जालो न्ही डिमांड मान्य जाले आमचे सो प्रोटेस्ट चालू दवरपाचे कांय प्रश्नच येना सो तो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तुमी जायना म्हणटा आमचे तरी जायना 7 जाणांचे हे शुअर बाकीच्यांचे आमी सांगपाक शकना आमचे 7 जाणांचे आमी सांगूंक शकता सपोज जर आमी 7 जाणां खंय वयतना कितें आतां जशें सर म्हणटा आमचो व्हिडिओ आसा सपोज तांकां दिसता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां दाखोवचें न्ही कित्याक आमकां तरी खबर आसा की आमी 7 जाणांनी कांयच केल्लें ना आतां गव्हर्मेंटाचो कोण ऑफिसर तुमकां मेळा गेल्लो आनी कितें उलत जालें सेक्रेटरी वुमन एंड चायल्ड सेक्रेटरी आनी कितें सो तुमकां विश्वास ना तेंचेर आतां विश्वास ना अशें आमी म्हणिना पण हेच्यान पयलीं आमी पयलें न्ही सीएमान सांगलें तुमकां एक्चुली आमी सीएमाच्याच विश्वासाचेर रावल्ली कांय जावंक ना म्हणटकीर आतां आमचे गणेशान तुमी आमच्या जाग्यार रावून विचार करा न्ही करेक्ट आतां सीएमान तेजे कडेन सांगून धाडला परत की तुमकां सोमार पर्यंत फायल पुट अप करता म्हणून हय तो पर्यंत आमी बसता न्ही करूं न्ही पूण तुमकां आतां पीआयनूय रिक्वेस्ट केला की तुमकां हांगा त्रास जातले म्हणून त्रास आमकां 22 दिसूय जाल्ले आनी 4 दीस काडटा त्रास कांय आमकां प्रॉब्लेम ना ओके पण आमी हांगासरल्यान उठून गेली आनी हो अश्युरन्स तो फक्त अश्युरन्सूच तोंडानूच उरलो जाल्यार आमी कितें करपाचें परत येवन हांगासर बसपाचें परत आनी 1 म्हयनो उडोवपाचो इतलो टायम आमचे कडेन ना न्ही सो तुमी तुमच्या डिसिजनार फर्म आसात आमी आमच्या डिसिजनाचेर फर्म आसा सपोज जर आमकां ऑर्डर येता मंडे पर्यंत आमी मंडे हांगासरल्यान उठपाक रेडी आसा आनी ती बी वीथ कंडिशन आमकां आमची सर्वीस फूल सर्वीस पिरियड आमचो जो 3 म्हयने आमकां टर्मिनेट केलो आसा तो पेमेंट आनी थर्ड जे आसा ते आमकां आमच्याच जाग्यार पोस्टींग हे जर 3 डिमांड आमचे फुलफील जाता जाल्यार आमी त्याच मोमेंटाक उठपाक रेडी आसा ओके थँक्यू Thank you.